प्रितीच्या बा भणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 21वो वोड 13 ते 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस 13 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपले हात दवरूंक आनी मागणी करूंक लोकांन तांकां ताचे सोडशें हाडली. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले. पूण जेजून म्हणलें, भुरग्यांक म्हजे सोडशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. प्रितीच्या बा भणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू ह्या 14वी वोडीन कितें म्हणटा. तो म्हणटा, भुरग्यांक म्हजे सोडशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. परतून वाचता बा भणीनो, भुरग्यांक म्हजे सोडशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. बा भणीनो, जेजू अशें कित्याक काय म्हणटा. कित्याक काय म्हणटा तो सर्गीचें राज फकत भुरग्यांचें. आमी एका भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक पळयत जाल्यार 2-3 वर्सांच्या भुरग्याक पळयत जाल्यार भाव भणीनो, एका भुरग्याक कांयच करूंक जायना. तांकां आपणाचोच आदार करूंक जायना. तांकां आपल्या पांय मायचेर इतलो विस्वास आसा. इतलीं सोंपीं भुरगीं, इतलीं म्हणटा ते बडें तांकां कसलोच हुस्को पडोंक ना संवसाराचो, कसलीच काळजी पडोंक ना संवसाराची. आनी जेजूक जाय जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, जो कोण देवाचीं भुरगीं जाल्यात, ताका जाय आपलीं देवाचीं भुरगीं ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सरवंडार मानता, आमचो एक नवो जोल्ल जाता, तेन्ना भाव भयणीनो आमी देवाचीं भुरगीं जाता. म्हणटच देवाचीं भुरगीं जावपाक गरज आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. जेजूचेर भावार्थ दवरपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो. जेजू ह्या संवसारान तो देव पूण मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार गेलो, आमचो जागो घेतलो. तो आमचें मरण मेलो आनी भाव भयणीनो, ताणें आमचो जागो घेवन आमचें मरण मरोन आपलें आमोलीक रगत व्हांवून आतां जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, ताका ताणें जें केलां आमचे पासत ताजेर तो विस्वास दवरता, आतां ताजो एक नवो जोल्ल जाता आनी तीं आतां देवाचीं भुरगीं जातात. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या 14वी वोरेन कित्याक म्हणटा की भुरग्यांक म्हजे कडचे हाडूंक दी, कित्याक तांचे सर्गीचें राज तांचें. कित्याक जो कोण आतां देवाचीं भुरगीं जाल्यान तीं आतां तांचो विश्वास सर्गीच्या बाबाचेर दवरतात. तीं आतां कसलीच हुस्के आनी काळजी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरिना, कित्याक तांचो भावार्थ आसता देवाचेर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, भावार्था वरवीं आमच्यान सगलें जें आमकां जाय तें देवाच्या उतरा वरवीं आतां भावार्थ धरून आमकां तें फावो जाता. आनी एक फावटी आमी भाव भयणीनो देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी देवाक दाखयता की आमी खरेपणी ताची भुरगीं म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण आपल्या राजान भितर सरता, देवाचीं भुरगीं जातात, तीं सगलो दुमाळो सोंसून जे आतां आडकोळ येता तांच्या मदें तें सगलें पयस करून तीं आतां भावार्था वरवीं सगलें जें ताणें घडोवन हाडलां तें फावो करतात आपल्या जिवितांत भावार्था वरवीं. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरींच देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमकां गरज हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिपून दवरून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दिसपट्ट्या जिवितांत हें देवाचें उतर आयकता, फकत एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें कसलोच फायदो जावचो ना. एक फावटी आयकलें देवाचें उतर, जे भाशेन आमी आतां आयज तुमी ह्या वेळार दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, हें उतर जेन्ना आमी आयकता, हें उतराचेर आमी नियाळ करता, हें काळजान आमी रिगून दवरता, तें काळजान रिगून दवरून आतां आमी तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, आमी देवाक दिनवासता, आमी आर्गां दिता.
आतां जेजून जे आमकां बरें जिवीत घडलां, ताका इंग्लिशीन म्हणटात अबांडंट लायफ, एक जोयतीवंत जिवीत आमी आतां जेजू वरवीं जियोंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन एक ल्हान भुरगें आपलो विस्वास आपल्या पांय मायचेर दवरता, ताका कसलोच हुस्को पडोंक ना, ताका कसलेंच टेन्शन ना. तेच भाशेन जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमी जावंक जाय आनी आमची चोत्राय आमचो बावार्थ आमी जेजूचेर दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमचो बावार्थ ताच्या उतराचेर दवरता, आमच्या सुर्गीच्या बापाचेर दवरता, ताच्या मोगाचेर दवरता, तेन्ना भाव भयणीनो, जें सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आमी आतां एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक पावता, एक जोयतीवंत जिवीत जियोंक पावता, आनी तेन्नाच की खरेपणी आमी देवाक दाखयता की आमी ताची भुरगीं म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हें जिवीत आमी जियोंक जाय जाल्यार आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया. जेजूचेर दवरपाक म्हणजे ताच्या उतराचेर दवरया. पोत्तून पोत्तून तें उतर आयकया, ताची सोजमणी घेवया. आनी जेन्ना आमकां सोजमणी मेळना, आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. पवित्र आत्म्याक म्हणया, पवित्र आत्म्या, तूं म्हाका हें उतर सोंपें कर, म्हाका ह्या उतराची सोजमणी दी, म्हाका ह्या उतराची सोजमणी दिवन हें उतर म्हाका करपाक पाळूंक म्हाका फावो कर. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी हें उतर पाळटा, आमी जेजूक आमच्या सुर्गीच्या बापाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान दाखयता की खरेपणी आमी ताची भुरगीं म्हणून, खरेपणी आमी भावार्थी म्हणून, खरेपणी आमचें तारण जालां म्हणून, खरेपणी आमी आर्गां आनी दिनवासलीचें जिवीत जियेता म्हणून हें आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.